सो आयज सकाळ सकाळ व्हडल्या चिमण्यांचो आवाज आनी डिफरंट टायपचे हांगा न्हू बर्ड्स पळोवपाक गावता आमकां. आमची हें जाल्यार कितें जाता ते बर्ड सँच्युरीन सुद्दां इतले नासता बर्ड्स. आवय ही आनी कसले बर्ड्स, हे आनी कसले दुसरेच बर्ड्स. आवय वेगळीच बर्ड्स येता ना ना सकाळ सकाळ फुडें येयले खरेंच डिफरंट बर्ड्स येता दिसता अशें खबर ना. हय न्हू. आतां आमी सकाळ फुडें रेडी जाला. कित्याक जाणां अजून 7 सुद्दां जावना, 7 o'clock सुद्दां जावंकच ना. अजून सकाळी उठले सवच्या पयलीं सगळीं न्हावन धुवन रेडी जाल्या. आज वयता आमी बोडगेश्वर जात्रेक. कित्याक जात्रेक म्हणजे फेरयेक बीन अशी भोंवचें ना, मेन वयता देवळान. कित्याक की थंय न्हू इतल्यो 5 दीस आसता म्हणजे इतल्यो गर्दी आसता, लायन लागता आनी म्हणजे बायक बीन घेवन पॉसिबल नासता मागीर उबें रावपाक बीन म्हाका जमचें ना कांय ना. सो हांव आई शने आनी आदी वयता आनी आमकां नदी मारपाक येतलो. सो तेजोच वेट करता. 7 आपयलेलें आतां तेव्हा केन्ना येतलो तशें रावला आमी. आनी सकाळीं गेल्यार खूब गर्दी नासता म्हणून आमी म्हटलें सकाळीं वयतली मागीर फेरयेक बीन जाल्यार मागीर वयतली. आयज कितें दीस गे 2, 3, 4 आयज ना 3रो दीस. आयज 3rd, आयज 3 दीस 2 तारखेक जाल्ले न्हू 3, 4 हय 2, 3, 4 हय आज 3रो दीस. सो म्हटल्यार आज सकाळ मागीर आमचे सकाळ पिकअप बीन गाडयेचे सगळ्याचे सकाळ फुडें आसता अर्ली मॉर्निंग बीन वचोंक गावना. सो फ्रांसान म्हणटालो सांजची आपणान सांजची नाका, सांजची केल्यार सारकी गर्दी आसतली आनी म्हणजे सगळ्यांक हॉलिडे बीन आसत जाल्यार मागीर कितें आसतना आनी सांजचें म्हणल्यार सगळ्यांना लोक कितें कामाचेर सुद्दां वयता. सो म्हटल्यार आमी वचोन येतले सकाळ फुडें. आनी मेन थींग बायक सुद्दां उठना बेगीन मी रेडी केलें सगळें पुसून बिसून गरम उदकान पुसलें बिसलें का आनी रेडी केलें. ताका म्हणजे तांकां सांगना मातशी थंडी खातली न्हू सकाळची म्हटल्यार हेजी थंडी खाता तसलेच कपडे घाला म्हणून. थंडी न्हू थंडी खावंक जायना म्हणून कपडे घालून म्हणटा. दोगांनी सेम कपडे घातले हेंच्यांनी सेम मरे पॅन्ट बीन सगळें सेम आनी बायकूय तशेंच हांवें अशेंच घातला थंडी खावंक जायना म्हणून. बाई रेडी बस बनता. हां बसा सोच येयले की वयता आमी. दीदी जिजू बीन डायरेक्ट पावले दिसता. ती म्हणटाली सकाळी आमी वयतली. ती म्हणाली आमी डायरेक्ट वयता तुमी थंयच मेळया म्हणून पळोवया आतां कशें कितें जाता तें. मिकू रावला हांगासर आनी मा खाता मिकू रे मा चला आमी सकाळ फुडें वयतली तरी सुद्दां इतली लायनी आहा. काय गो पावले पापा कर पापा कर मरे पापा रे दो रे Asra yo ya ngay mama yo सुनो चल या आधी या मरे हय. आमचें दर्शन बरें जालें इतली गर्दी नासली. आतां वयता आमी भायर हय हे चला या. सो जालें आमचें दर्शन जालें. आतां वयता गाडी रावला हांगाच रावला नदीमाग वचपाक जाय. आतां चड गर्दी जाली न्हू दर्शन बरें जालें आमचें न्हू. आमचें दर्शन बसत जालें चड गर्दी नासतना. आतां वयता आमी हांकां फेरयेक बीन आतां भोंवचें ना नेक्स्ट टायम भोंवता. आजून फेरी सुद्दां ओपन जावना खंयचीच शॉपां. पावली आमी घरा पावले बेगीन 9 म्हटल्यार घरा आयज. सो चलो आतां वयता च्या बीन कितें पिता ब्रेकफास्ट करता. आमी देवळांत वचून येयली. आतां नुस्तें खावंक शकता. सांजची बीन वयतले असले बीन जाल्यार आमकां नुस्तें बीन खावंक गावचें ना वॅज करचें पडटलें तसलें. सो नुस्तें कितें घेवन येयला पळयता. वेकू वयसर रडटा तें नुस्तें केलें नुस्तें घेवपाक म्हणून. सो लेफो आनी सुंगटां घेतला सद्या आनी ताल्ले बीन नाका म्हाका. तें नाका तें खायना गावसाचें नाका ताल्ले सो घेतलें मागीर पळोवया कितें तें. मिकू वयसून रडटा. ओ रे येता ताका एक वेल्ली दी रे. सो आतां आमी दनपारां जेवता. आयज बेगीन जेवण जालें आमचें. आयज तर रांदपाक येवना म्हणून बेगीन जालें जेवण. कितें करता रे आई थंय जेवपाक बसला आनी हे वाज हाडटा पळय भायर जेवपाक दिता. आई फाटल्यान फुडल्यान वयता. आज आमचें स्पेशल जेवण हे पळय सुंगटाची कडी केला. सुंगटां रे हांगा येवनाका चल हे आतां न्हिदोन उठला. सो सुंगटांची कडी केला आनी लेफो फ्राय केल्लेल्यो आनी फ्रांसांनी मिक्स भाजी केला बेश्टी बरी. आनी बाय सकाळीं उठलेले न्हू 6:30. सो आमी गेल्ली येवन णवांक न्हिदलेले. तेच म्हणटा रे णवांक न्हिदलेले ते उठोन आतां न्हांवन आतां न्हिदना. आतां झेम बीन येयना का बोत आहे पळय आतां जेवला न्ही. आईक थंय रावंड मारता हांगा थंय रावंड मारता. आई ताटान येतले के पिऊन दाखयता गे आई होतयता आईचे थंय. आईक थंय रावंड मारीत आहा. आईच्या फाटल्यान फुडल्यान वयता त्या सायडीसून.
आई चिड्डेला बाबा माझा आ आई चिड्डे तर रे बाबा ना रे आणि सांजचे हांव फ्रांसाक म्हणटाले कितें खंय कितें सांगता उदक खायचे यो बेगिना यो यो हांगा यो बाबा यो आईक माम कर न्ही यो आई माम कर तू यो आणि शोन्यानी आदी न्हू बेश्टे रावंड मारले गेले थंय आदीला थंयच गेला जिणेन दवरले तांकां जेवपाक आई माम आणि सांजचे हांव फ्रांसाक म्हणटाले नाका नाका पण फ्रांसीस म्हणटा फेरयेक या म्हण केन्ना केन्ना रे हांवें सांगला हांव म्हणटाले का नाका रे आसूं न्ही सगळे वता येयला तर हांवें केन्ना सांगला तर या म्हणटा सत्तर व्हरतलो हांव ना फेरयेक वचोंक जाय आसलें आमकां फ्रांसीस म्हाका न्हू फ्रांसिसा हा म्हाका बरं आहा. तो व्हरतात म्हणटा तो आनी पळय गेले पळय ते बॉल लायला फ्रांसान ते सगळे काडटा डेकोरेशनाचे सगळे काडून काबार बॉल आमी कोण खंय हा तेणेनूच काडला काडला खंय आ काव काव कोणे काडले रे बाबा ते दादाक दी छो दितला तुकाराम काडटा कितें कितें काडटात भितर वयता कितें करता मस्ती करता गोल दी उडे बॉल उडे. उडे रे काय रे आपुणच डायरेक्ट बास्केटबॉल गोल लाय लायता दुसरो काडटले पळय आ चोरा चल दादाचे बॉल मजा येता उडयलो दुसरो काय हा अट्टर हा दुसरो तेका आई बी कशी घातला पळय हेची जावना सारखे आणि काढून वयता पळ चो 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 पकडो काढलो. चल तकले आनी हालयता दाखयता सगळं डेकोरेशन वाटलंय लास्ट टाइम मी हे करता हे ऑर्नमेंटल बाय मी कुटुंब डन ए भैया हे आसरा डाडाक दी रे ती पकडो आधी माग दे जाऊ दे ना भीतर नका मग पितळाचं आजचं गिफ्ट आहे बाबा आसरा पितळाचं गिफ्ट आहे मग पितळाचं गिफ्ट काढ चल दी मले दिले मग पितळाचं गिफ्ट काढ चल दे काका लायचं दे दे आणि वर घे कितले जोराने सकाळ बसून नो अरे डाडा दे चल आड अपन थे आड चल आड डाडा दे आड दे कसे पडतात दिवसात दे काळी गेल्या पडून दे पुरो सो आता रात चालली हा आणि हांव चिंततालें लोणचें करपाक म्हणून सो बिमलाचे न्हू ते सारके सुकोवन आसले सो हांव फाल्यां करतलें फाल्यांचे एक वच लायलें की मागीर बरें जातलें आनी आयज म्हणजे मंडेचे सांगलें फाल्यांच्यान शंकराचेच म्हणूंक येता म्हाका आदीचे आनी शनयाचे स्कूल स्टार्ट न्हू सो शनया उदय सांजचोच गेलो 5 भाई आनी भाभी व्हरपाक गेल्ले आनी आदी आत्तां गेला मातसो वच जालो पयलीं आनी बायन बीन माम केलो बायक आतां वाज येता बाय बेश्टच खेळटा आतां बॅटर येता हेका न्हू गो बाय आतां वाज येतले हेका आतां दीसभर आसताले न्हू ते आतां फाल्यांच्यान सोदताले बाय आदी मागीर सांजचो ट्युशनाक सुटोन बीन येयल्यार येयलो हांगा पळया कशें कितें तें न्हू गो बाय खेळटा ते थंय गेम खेळोन बाय आसरा हांगा पळय हाय कर रे हाय कर रे हांगा पळय हय
हांगा पळय मम्मांक पळय पळय दादा गेलो गिंग गिंग